येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। गोंयांत आयतारा 951 कोरोना केशींची नोंद, 11 जाणांक आयले मरण, सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो पावलो 7,000चेर। प्रदेश अध्यक्ष म्हणून अपयशी थारिल्ल्या गिरीशान नाका जाल्ले आरोप करचे न्ही। मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो मागपी गिरीशान आता खरेपणीच दिवचो आपल्या पदाचो राजीनामो, मागला सांखळेच्या भाजप गट समितीन। सेजा फुटबॉल अकादमीन एफसी गोवाक आडायलो 2-2 गोलान बरोबरीत। गोवा प्रो लिगांतली मॅच रंगली म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोरोनाक लागून आयतारा 11 जाणांक मरण आयला। कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो 883चेर पावलो। मरप्यां मदीं वेर्णे, नावेली, चिखली, मांगूर हिल, अंबाजी मडगांव, पर्वरी, ताळगांव आनी सावंतवाडीच्या एकल्याचो आस्पाव आसा। फाटल्या 24 वरांत 3,256 जाणांची कोरोना तपासणी केल्ली, तातूंतल्या 951 जाणांचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 7,052चेर पावलो। मडगांवां 777, पर्वरे 615, पणजे 444 आनी कांदोळी 440 सक्रिय दुयेंती आसात। गोंयांत गेल्ले काही दिसांत कोविडाच्यो केसीस मोठ्या प्रमाणाचेर वाडपाक लागल्या। सगळीं हॉस्पिटलां ते मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाय, जीएमसी जाय, सगळीं हॉस्पिटलां फूल जावपाक लागल्या। आपोलो सारक्या हॉस्पिटलांक परत एकदां बेड चालू करपाक लागचें पडलें। आनी आज अशें आयकूं येता की ऑक्सिजनाची सप्लाय कमी आसा, रेमेडिसिवीर इंजेक्शन्स आसा तांचोय सप्लाय कमी आसा, वॅक्सिन्स आसा पळय वॅक्सिनूय कमी आसा। ह्या वातावरणात सरकारान ताबडतोब क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की स्टॉक ऑक्सिजनाचो कितलो आसा, इंजेक्शनाचो कितलो आसा, वॅक्सिनेशनाचो कितलो आसा, ना जाल्यार थोड्या दिसां भितर तरेतरेची अफवा स्प्रेड जातल्यो आनी त्या अफवेंतल्यान आनी प्रॉब्लेमां तयार जातली। हांव सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी एक डेली बेजिसाचेर आपल्याला स्टॉक कितें पोजिशन आसा ते सगळे प्रोजेक्ट पळोवचे। त्याच भशेन अशा ह्या परिस्थिती भितर 10वीच्यो आनी 12वीच्यो एग्जामी घेवपाक सोदता सरकार। मागीर त्या सरकारान ताजेर परत एकदां फेरविचार करचो। भुरगे सगळे आज रस्त्यार आयिल्ले आसात, भुरगे म्हाका येवन मेळ्ळ्यात पळय, सगळ्यांचें म्हणणें की ह्या परिस्थितीन एग्जाम घेवच्यो न्ही। खुबश्या राज्यांनी आपल्यो एग्जामी कॅन्सल केल्ल्यो आसा, थोड्यांनी तर एसएससीच्या भुरग्यांक सरळ प्रमोट करपाक इंटरला। सरकारान ताजेर फेरविचार घेवचो आनी परत एकदां हे भुरग्यांच्या आरोग्याक हानिकारक कांयच जावपाना अशा पद्दतीचो निर्णय सरकारान घेवचो आनी एग्जामी गरज पडल्यार पोस्टपोन करचो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। भारतात फाटल्या 24 वरांत 2,61,500 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली। एका दिसान नोंद जाल्लो हो आतामेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो आंकडो। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। 1,501 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। भारतांतल्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 18 लाखाचेर पावलो। देशांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.47 कोटींचेर पावलो। आता मेरेन 1,77,150 जाणांक मरण आयला। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळ, गुजरात, तामिळनाडू आणि राजस्थानात 79% कोरोना केशी आसात। महाराष्ट्रात फाटल्या 24 वरांत 67,000 जाल्यार उत्तर प्रदेशात 27,000 आणि दिल्लीत 24,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या। भारताचो पॉझिटिव्हिटी दर दुपटीन वाडला। ह्या आदी हो दर 8% आशिल्लो, तो आता वाडून 16.69% पावलो। सप्तका आड नोंद जावपी पॉझिटिव्हिटी दर बरोच वाडला। आदी हो दर 3.5% आशिल्लो, तो आता वाडून 13.54% पावलो। छत्तीसगड राज्याचो सप्तकी पॉझिटिव्हिटी दर सगळ्यांत चड म्हटल्यार 30.38% आसा। उपरांत गोंयचो नंबर लागता। गोंयचो सप्तकी पॉझिटिव्हिटी दर 24.24% आसा। उपरांत महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लडाख, हरियाणा, दादरा आनी नगर हवेली, पुड्डुचेरी, चंदीगड आनी दिल्लीचो नंबर लागता। कोरोनाक लागून मरप्यांचें प्रमाण 10 राज्यांत सगळ्यांत चड आसा। महाराष्ट्रात 1419 आनी दिल्लीत 167 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां। फाटल्या 24 वरांत 26 लाख लोकांक कोरोनाचें वाशीन दिलें। आता मेरेन 12 कोटी लोकांक कोरोनाचें वाशीन तोपलें। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेशाक दर एकी 1 कोटी परस चड कोरोना वाशिनाची पुरवण केल्या। 92 दिसांत भारतात 12 कोटी लोकांक कोरोनाचें वाशीन दिलां। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार। मुळगांव दिवचलची फामाद पेटेची जात्रा मुळगांवकारांनी व्हडा उमेदीन मनयली। चैत्रातले पयले 15शीत 5व्या दिसा ही जात्रा भरता।
शेकड्यांनी लोक जात्रेत वांटेकार जाल्ले. लाकड्याचे पेटयेत ब्रह्मा, विष्णू, महेश आणि गाय अशा 4 देवांचे मोवाळी दवरून ही किळबाई देवीची पेट मुळगांव वाळशी बोड्ड्या सावन माया व्हरून दवरतात. 3 दीस ही पेट माया दवरतले. पळयात कांय खीण चित्रां. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोयेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष म्हणून पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्या गिरीशान दुसऱ्याचेर नाका जाल्ले आरोप करचे न्ही, सांखळेची भाजपा गट समिती म्हणटा. मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो मागपी गिरीशान आता खरेपणीच आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो आणि परत त्या पदाक चिकटून रावचो न्ही, अशें तांचें म्हणणें. सांखळे पालिका वेंचणुकींतल्या राजकारणावेल्यान गिरीशान मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केल्ले. ह्या फाटभुंयेर सांखळेच्या भाजपा गट समितीन ताका जाप दिल्या. पळयात तांचें म्हणणें. हांव हे गिरीश चोदनकार सांगूंक सोदतां, हो मोस्ट म्हणजे सामको अपयशी असो काँग्रेसचो अध्यक्ष, जेका 2 फावटी रेजिग्नेशन दिवचें पडलां आनी तरी आसतना परत हो अध्यक्ष जाता. म्हणजे ही कशी आसा, तेका हांव मनशाक कितके आहा पळय हे आमच्या गिरीशाक वचून शिकपाचें. 2 फावटी तो उबो रावलो पूण तो निवडून आयलो ना. तेका सांखळेचो कांयच गंध ना, सांखळेच्या लोकांचे तेका कांयच खबर ना, कांयच खबर ना तेका. आनी तो आयज पणजे रावला आनी सांखळे दोतोराचेर उलयता. दोतोर असो भुरगो असो की तो गरिबीनसून येवन आयज एक खुर्चेर बसला, तो वगी बसोंक ना. म्हाका गिरीशाक इतकें सांगून दिसता, तो सीएमाचो रेजिग्नेशन मागता की तेणी जर तेका मात लज आसा जाल्यार तेणी स्वता रेजिग्नेशन दिवचें आनी परत मात तें फाटीं घेवचें न्हू. कित्याक प्रत्येक फावटी तो रेजिग्नेशन दिता आनी परत फाटीं घेता. तेन्ना तेणी तें आनी कितें उलोवचें न्हू. प्रत्यक्षान तेणी दोतोराचे जे सगळे कार्यकर्ते आहा, प्रत्येक पंचायतीन एक पंच, सगळे सातूय पंचायतीचे सगळे सरपंच आमचे आसा, सगळे पंच आमचे आसा. म्युन्सिपालिटीचे जरी आमची हे जाले जाल्यार स म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आमच्या वांगडा आसा. सांखळे पालिकेच्या राजकारणाचेर काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार कितें उलयलो तें पळयात. टुवर्ड्स breakdown of constitutional mechanism is a clear indication. I mean, एक constitutional background जावपाक हेजेर आसा, वाटेर आसा. ह्यो सगळ्यो घडणुके पयल्यो वयल्या. स्पिकरा कडेन जे म्हाजें पिटिशन आसा थंय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिता आनी त्या ऑर्डरीच्या ओवररूल करतात स्पीकर. म्हणजे हांकां कॉन्स्टिट्युशनाचें कांयच ना. सो इट्स अ क्लियर सामकें अटेम्प्ट हे दिसता की हो सरकार हो लायक सरकार ना, हो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलना, डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज मानना आनी प्रत्येक फावटी हायकोर्टाक जर हें करपाक पडटा जाल्यार प्रमोद सावंत सरकारान आपल्या जावन हायकोर्टा कडेन दिवपाचें की आमचे कडेन जायना. लेट हायकोर्ट रन दीस. एटलीस्ट सगळ्यांक न्याय तरी मेळटलो. हायकोर्ट सगळ्यांक न्याय तरी मेळटलो. प्रत्येक गजाल हायकोर्टा म्हणजे तुका आतां हांणी सांगलां सगळ्यांनी, इवन थंय ऑफिसरा खातीर हायकोर्टान वचपाक पडटा, नोटीस काडपाक हायकोर्टान वचपाक पडटा, कावन्सिलराक सेव करपाक हायकोर्टान वचपाक पडटा. परत हायकोर्ट कोर्टाचेर हायकोर्टान स्टे करतकर पुलिसां यूज करतात ताका अरेस्ट करपाक. परत वचून लोअर कोर्टा कडल्यान ऑर्डर हाडपाक सोदता. वॉट वी आर डुईंग. सो दॅट माय सपोज जर हेणी चार्ज दिना वायस चेअरपर्सनाक आनी चेअरपर्सनाचें जर इलेक्शन हें करता जाल्यार प्रमोद सावंत सरकारान लोकांच्या रोशाक तयार रावचें. आणि अदानी अंबानी सगळे वाड्यान शिरल्या. प्रत्येक जण आपल्याकडून कोण बिझनेस 2 नंबरी धंदो करता, कोण सोरो करता, कोण मटको करता, कोण आनी कितें करता, असले लोक सगळे
शिल्ल्या राजकारणात आणि लोकांक विकते घेता ते आमकां कोट करता फक्त फिगर सांग पाहिजे प्रेस्टीज सीएमाची फिगर तेंचो तुम्ही सांगलं ते हँड ओव्हर अजून करू ना तर हँड ओव्हर करून तुम्ही किती हांव ऑलरेडी आतां चीफ ऑफिसराक उलयलां हांव डीएमए कडेन फोन मारलेलो डीएमएन फोन घेवना सो गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोयेकार. दुसऱ्या टप्प्यातले पालिका वेंचणुकीक फकत 5 दीस उरल्यात. आपल्या पक्षाचो तेंको आशिल्लो उमेदवार वेंचून येवचो हे खातीर सगळे राजकीय पक्ष जीव तोडून यत्न करतना दिश्टी पडटात. पालिका वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय मुरगांव पालिके खातीर आपले पॅनल जाहीर केला. राष्ट्रवादीन आयतारा 6 उमेदवारांचे पॅनल जाहीर केला. तशेंच हेर 5 अपक्ष उमेदवारांचो तेंको आशिल्ल्या जुजे फिलिप डिसोजान सांगलें, लोकां खातीर वेळ आशिल्ल्या आनी सामाजीक कार्यांत वावर करपी उमेदवारांक वेंचून हाडपाचो उलो ताणें मतदारांक मारलो. पॅनल आयज आमी डिक्लेअर केला. हेजेर कितें लोकां आमचे एक पॅनल जिखून हाडून आमी मार्मगांव म्युनिसिपल इलेक्शनाक लोकां खातीर आपली वॉर्डांनी काम करपा खातीर आयज हे आमी पॅनलांनी घातला. Panel of 6 candidates. 6 candidates and supporting. Okay? In how many supporting other councillors like ward number 14, 16, 22, 25. आयज हे पॅनल घालपाक कित्याक हांवें लास्ट इलेक्शनाक हांवें पळयलां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान हितून जायते फावो ते भशेन लोकांचें काम जावंक ना, वॉर्डांनी काम जावंक ना. ऑफकोर्स ते गेले ते कावन्सिलर हितून म्हजो भावूय पास्कॉल डिसोजा आसलो, पूण पास्कॉल डिसोजान देखून आपले वॉर्डांनी काम केलां. तो रात दीस लोकां बारा रावन काम करतालो. सिन्स हांवें म्हणलां ताका लागून हांव हें परत रिपीट करता. आतां ह्या कावन्सिलरान इकोन येवन लोकां खातीर बरें काम करचें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सेजा फुटबॉल अकादमीन FC गोवाक 2-2 गोलान बरोबरीत आडायलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळे स्टेडियमाचेर रंगली. आयतारा गोंयांत सुकेच वातावरण आशिल्ले. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या उण्या आणि चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. पणजेन सगळ्यांत चड 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. विज्ञानिकांचे झूज चालूच आसा, पूण कोरोना कुशीक सरपाचें नांव घेयना. आमची लागणूक आसा, देखून घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.